मोगेच्या बाबा बुड्यान सोकल्या भोक्तीपणान बाकीवन हातुनीच्या त्रेसेनान वांटो घेवंक आयिल्ली आसा. आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय निस्वार्थी जावन जेजून रिगून रावुया. निस्वार्थी जावन जेजून रिगून रावुया. मोगेच्या बाबा बुड्यान एका पेन्सिल कंपनीन पेन्सिल करता तो मनीस खंय एक दीस पेन्सिल काडून बॉक्सान घालतालो आनी निमणो पेन्सिल बॉक्सान घालता आसतना हे मनीस खंय ह्या पेन्सिला लागीं उलोवन अशें म्हटलो, तुका आपूण संवसारांत धाडटाना 5 वस्तू तुवें तुज्या मनांत दवरपाची गरज आसा. यू हॅव टू रिमेंबर 5 थिंग्स एज आय सेंड यू इन टू दीस वर्ल्ड. पयली वस्त म्हणूंक लागलो, यू वील डू ग्रेट थिंग्स इफ यू अलाव युअर सेल्फ टू बी हेल्ड बाय समवन हँड्स. तूं संवसारांत जाय तें बरें करतलोय, पूण हें बरेंपण जातलें जाल्यार तूं पेन्सिल कसो तुवें कोणाच्या तरी हातान नीट रावपाची गरज आसा. कोणाच्या तरी हातान तुवें नीट रावपाची गरज आसा. दुसरी वस्त म्हणूंक लागलो, यू वील एक्सपिरियन्स शार्पनींग. तुका शार्पनरान घालून शार्पन करचो पडटलो. शार्पनरान घालून तुका शार्पन करचो पडटलो. तिसरी सुवात म्हणूंक लागलो, तुज्यो जेन्ना चुकी घडटात तुवें मिस्टेक घडटात त्यो करेक्ट जातल्यो, कित्याक तुका रब्बर आसा. युअर मिस्टेक्स वील बी करेक्टेड. युअर मिस्टेक्स वेन यू मेक द मिस्टेक्स दे वील बी मेड करेक्शन्स इन युअर मिस्टेक्स. चवथी सुवात म्हणलो, इम्पॉर्टंट पार्ट इज वॉट इज इनसायड यू. भायलें लाकडाचें कवर आहा तें गरजेचें न्हय, भितर नीब आसा ती म्हत्वाची. वॉट इज इनसायड यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी निमणे सुवातेर म्हणूंक लागलो, वेन यू आर यूज लीव अ लेजिबल मार्क. जेन्ना तुजे वयल्यान बरोवप जाता तें बरें थीर आनी गोड जावपाची गरज आसा. मोगेच्या बाबा भयणानो, ह्या पेन्सिला भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत हे 5 वस्तू पेन्सिलाच्यो आमकां सोर केल्यो जाल्यार आमचें जिवीत असलेंच. कित्याक ह्या संवसारांत हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या हुकुमान ह्या संवसारांत येवंक ना. हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आयले जाल्यार आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हुकुमांत आयिल्ली आसा. आनी संवसारांत म्हज्या तुज्या जिवितांत घडटा तें सोगलें म्हजें आनी तुजे वस्तूंकी घडोना, देवाचे वस्तूंकी घडटा. जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत जेन्ना देवाच्या हातांत घालता तेन्ना देव सोगलें बरेंपण घडोवन हाडटलो. गरज आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या हातांत घालून तेन्नाच केसोर बरेंपण आमचे वरवीं घडटलें. आमच्या जिविताची पदवी आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसा म्हणून आमी चिंतता तेन्ना कांयच बरेंपण चलचें ना. पूण म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या हातांत घालता तेन्ना देव सोबीत आमचें जिवीत सोबीतकायेन फुडें व्हरतलो आनी जायतें बरेंपण आमकां आमचे वरवीं दुसऱ्यांक फावो जातलें. आनी हेच विशीं आयची वाचपाय नियाळ फुडें व्हरूंक आमकां आदाराची जातात. आयचें पयलें वचप जें आमकां पुरकोट जाल्लेलें आसा. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयची दुसरे चिटीन भाग्योन पावल आमकां सरळ तरेन उगडास करता. हो विस्वास आमकां क्रिस्तांव देशी देवा मुखार आसा. आमचेच वस्तूंकी आमी कितें केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवाक कडसून येता. आमचेच वस्तूंकी आमी कांयच करूंक शकना, कित्याक आमच्या जिवितांत शक्ती आसा आनी आमच्या जिवितांत आमी कितें करता सगलें सोर पदवेदार देवा बापा कडल्यान येता. आनी देवाच्या आदारान देवाचे कृपेन आमी सगलें करूंक शकता. आमचे शक्तीन कांयच जायना. आमी कितले पदवेदार जावं, आमी कितले बोलीस जावं, आंगांत घोट जावं, पूण आमचे पदवेन कांयच जायना. सगलें देवाचे पदवेन जाता. आनी आयचे शुभ वर्तमानूय जेजू होच पुरावो आमकां दिता. जेजूनय आपल्या बापाचे कृपेन आपल्या सर्गीच्या बापाच्या आदारान आनी जे बापान ह्या संवसारान वावर सुरू केलो आसा तो पूर्ण करूंक जेजू आयिल्लो आसा. ताका लागून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानाची सुरवातेकूच म्हणटा. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, समोर हो प्रवादेत शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण ती शार्ती पावोवंक आयिल्लो आसा. जो वावर म्हज्या बापान ह्या संवसारान सुरू केलो आसा
तो काडून उडोवंक न्हय, पूण तो शार्ती पावोवंक, तो पूर्ण करूंक हांव ह्या संवसारान आयलोलो आसा. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या काळार हांव आनी तूं ह्या संवसारान येता जाल्यार आमकां लागून न्हय, पूण देवाचो वावर पूर्ण करूंक, शार्ती पावोवंक, देवाची मिसां फुडें व्हरूंक आमी आयलोली आसा. जाल्यार आमी आपस्वार्थी जावन न्हय, पूण निस्वार्थी जावन, सेल्फलेसनस, निस्वार्थी जावन हो वावर फुडें व्हरपाची गरज आसा. कित्याक ह्या वावरा वरवीं आमकां मोहिमा जोडून घेवंक न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान जातल्या बऱ्या वावरा वरवीं देवाक मोहिमा दिवपाची गरज आसा. आनी हेच कितें जेजून आपल्या जिवितान केलें. जेजूचें जिवीत कितें भाशेन देवाक मोहिमा दितलें जालें. ताका लागून मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या स्वरान 40 आनी 5 वळीन जेजू अशें म्हणटा, सन ऑफ मॅन केम टू सर्व एंड नॉट टू बी सर्व बट टू गीव हीज लायफ एज अ रॅन्सम फॉर मॅनी. देवाचो पूत जेजू ह्या संवसारांत आयलो सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा दिवंक, आनी हे सेवे वरवीं आपलें जिवीत मनशाकुळाचे सोडवणे पासत अर्पण करूंक. जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा दिवंक आयलो आसा. आनी निस्वार्थीपणान ती सेवा दिता. संवसाराची सोडवणे पासत आपूण आयलोलो आसा. जेजू हें उगडास करता. आनी आपल्या पुराय जिवितान जेजून कितें भाशेन आपणाची खोशी करूंक ना, पूण देवा बापाची खोशी केली. सोर शेवट पर्यंत जेन्ना जेजू आपणाक खुर्सार खेळायतले, आपणाक कोश्टायतले, सगळें जेजू जाणा आसलो. आनी जेन्ना जेजू जेत्सिमनी मळ्यान मागणें करता, दिंबयेर पडून रोगोत उमेद आसतना जेजू हें मागणें बापाक करता, बापा जाता जाल्यार म्हजे वयली कास पयस कर, पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजी खोशी जावं दी. कित्याक जेजू आपल्या जिवितांत कितें करतालो, कितें घडटालो, विस्मितां करतालो, तातूंत आपणाक मोहिमा जोडूंक घेनासतलो. ह्या बऱ्या वावरा वरवीं, मिलाग्री वरवीं आपल्या बापाक मोहिमा जोडूंक घेतालो. जेन्ना जेजून दर एक मिलाग केली, दर एक मिलाग्रेन जेजून आपल्या बापाक मोहिमा दिली. ताका लागून मिलाग करता आसतना जेजू बापाक उलो मारतालो. मिलाग्री ओचोऱ्या केल्या उपरांत दोंगरा जेजू मागण्यान वेळ सारतालो आनी बापाक आपल्या तिनवासतलो. कित्याक आपल्या जिवितांचो वावर केलेलो आसा तो आपणाक लागून न्हय, बापाक लागून. आनी जेन्ना जेजू मिलाग्री करतालो, लोक जेजूक उखलून दवरूंक सोदतालीं, पूण जेजू थंयसर नाच जातालो. कित्याक आपणाक राजा म्हूण, पातशाय म्हूण, व्हड मनीस कोण उखलून घेवंक न्हय. जेजून खालतीकायेन निस्वार्थीपणान आपलो वावर फुडें व्हेलो. कित्याक जेजू जाणो आसलो आपणाच्या जिवितांत वावर जाता तो म्हज्या बापाक लागून जाता. बापाक मोहिमा दिवंक आपूण ह्या संवसारांत आसा. तर मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, आमी आमच्या जिवितांत कसलोय वावर करता, कसलें बरेंपण करता, आमकां मोहिमा सोडूंक घेवंक न्हय. कित्याक आमी जें बरेंपण करता, जो बरो वावर आमच्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरता, हो देवाक लागून आनी देवाचे कृपेक लागून घडटा. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांतल्यान आयज आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवन आमी वेतोल्या. पयले सुवातेर त्या पेन्सिला भाशेन जिवितान बरेंपण करूंक फुडें वेताय जाल्यार तुजे वस्तूंक घडचें ना. देवाची वस्तू घेवन देवाची कृपेन तें घडटलें म्हणटकूच आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालपाची गरज आसा. जेन्ना आमचें जिवीत देवाच्या हातान अर्पिता तेन्ना आमचे वरवीं देव संवसारान बरो वावर फुडें व्हरतलो. दुसरे सुवातेर बरें करीत राव, बरें करीत राव. पूण करता आसतना जशें जेजून म्हटलेलें आसा, जे बरें करताय दुसऱ्यांक दान दिताय, उजव्या हातान घालताय ते दाव्या हाताक पळोवंक दिवं नाका. तुजें बरेंपण गुप्ती जावं दी, तुजें बरेंपण गुप्ती जावं दी. तुरतुऱ्यो वाजोवन सगल्यांक सांगूंक न्हय हांवें बरें केलेलें आसा. सोशल वर्कर कशी आमी एडवर्टीजमेंट घालून हांवें बरें केलां म्हूण दुसऱ्यांक सांगची गरज ना. आमी बरें करता तें गुप्ती करया. आमी आपस्वार्थीपणान आमकां नांव सोडून घेवंक बरेंपण करचें न्हय. कित्याक आमची मजुरी देव आमकां स्वर्गार दितलो. जे बरें वावर केलो आसा ते बऱ्या वावराची मजुरी स्वर्गार देव आमकां ताचो इनाम फावो करतलो. आनी तिसरी सुवातेर तुज्या बऱ्या वावर वरवीं देवाक मोहिमा मेळूं दी. तुज्या बऱ्या वावरा वरवीं संवसारान वावर केल्ल्या वरवीं देवाक मोहिमा मेळूं दी. जशें जेजून आपल्या वावरा वरवीं, बऱ्या वावरा वरवीं बापाक मोहिमा सोडून घेतली, तशेंच तुज्या बऱ्या वावरा वरवीं बापाक आनी स्वर्गार
मोहिमा जोडून घेव सोर शेवटी सोंपयता आसतना अशेंच पावसाचे दीस आसतले बस स्टँडार लोक कास्कोटीन सारको चिड्डून भरलेलो थोडी आसरो घेवंक बस स्टँडार जाता ते भशेन लूट करून आसतली थोडी भायर पडली थंय एक वस्तुरी आसतली सोत्री घेवन आसतली आनी तुवें हे बस स्टँडांतलो भायर पडलो एक जाणटो दादलो आसलो भिजतालो ही वस्तुरी फुडें सरता खंय आपली सोत्री काडून सोत्रेन ताका आसरो दिता ताका आसरो दिना फुडें आनीक 2-4 जाणां येतात सोत्रेन घुसतात अकस्मात जी वस्तुरी जर तर एकेरी लावली जाल्यार भिजची नासतली पूण 4-5 जाणांक सोत्रेन घेतल्या म्हटल्यार आमी जाणो कितें अनुभव जाता म्हत्वाची कोणाची सोत्री आसा सोर शेवटी तोच भिजता आनी वस्तुरी खंय भिजली दुसऱ्या एकल्यान मनशान खंय जो बस स्टँडार आसो तेडे वस्तुरीक म्हट पिशी तूं तुजी सोत्र्यान तूंच भिजताय तेन्ना हे वस्तुरीन अशें उद्गारून म्हटलें अम्ब्रेला डज इट्स पर्पस बेस्ट when it shelters more than one person सोत्री घोडीक म्हत्वाचो हेतू सोत्रेचो घोडीक एकल्या दोगांचो मनशाक आसरो दिवपाक पूण सोत्रेन जर इतलो बरो वावर केलो आसा एकल्या सुवातेर 4 जाणांक जर तर आसरो दिलो आसता जाल्यार म्हजें कितें हे सोत्रेचो हेतू तोच जाता तितल्यांक आसरो दिवपाक जाता तितल्यांक बरेंपण दिवपाक जाल्यार आमी आपस्वार्थी जावन आमी एकले जावचे सुवातेर जायते जाणांक बरेंपण घडटा जाल्यार कित्याक करचें न्हय मोगाच्या भाव भयणीयो आनी सोर शेवटी सोंपयता आसतना डू नॉट वर्क फॉर एप्लॉज बट फॉर द कॉज आमी आमकां शाबासकी जोडून घेवंक आमकां मान जोडून घेवंक वावर करचो न्हय पूण संवसारान आमच्या वावरावर बरेंपण घडटा आनी देवाक महिमा मेळटा जाल्यार निस्वार्थीपणान हो वावर फुडें व्हरुया आनी हें सगळें करून जेजू आपल्या बाबाक रिगून रावता तशीच आमी जेजूक रिगून रावतले तेन्ना आमचे वरवीं कितें भाशेन समाजान आनी संवसारान बरो वावर चालूच उरतलो